संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थै उभारून तुका हसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक बरो मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाचे जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दबाची परब आमी आचरण करच्या वखता सोम्याची कूड आनी रगत जावं दी आमच्या जिविताचो बरवो असो आमच्या जिविताचें सल्वसांव आनी आमच्या जिविताचें घटाय. ह्या कुडी रक्ताक प्रते रितीन मान करून निमिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तसो सोमी जेजू क्रिस्त ताची कूड आनी रगत आमकां दिल्लो ताच्या मासा आनी रक्ता मारिफात आमच्या जिविताचें पोशण जावं दी म्हूण मागून निमिसाचें बलिदान भेटोवया आनी एकामेका खातीर विशेश करून मागया. हे संदर्भार देवादीन फ्रांसीस पिरेरा हेच्या आत्म्याक मीस दिता हेलेन पिरेरा नित्या दरवडो. देवादीन मोंतू पिरेरा हेच्या आत्म्याक मीस दिता हेलेन पिरेरा नित्या दरवडो. तशेंच देवादीन डेन्निस वास हेच्या आत्म्याक मीस दिता हेलेन पिरेरा नित्या दरवडो. तांचेर ते बसून विशेष करून मागया आमी समेस्त बसून मागया जे कोण आमक तन बसयलां सगुडास करून तांच्या बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगेचेनो आज आमी कॉर्पस क्रिस्ती वा जेजूच्या कुडी रक्ताची परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती येवकारिस्त आमच्या आत्मीक जिणयेचें काण आनी क्रिस्ती जिविताचें केंद्र म्हणलो संदेश दिता. कॉर्पस क्रिस्ती वा जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आमी सुमेस्तनी येवकारिस्तसो निरंतर मोग करूंक आनी येवकारिस्तीक जिणी जियोंक कुमोग करता. ह्या मिसावा वेळी येवकारिस्तीक केंद्रीत कुटुंबां बांदूंक गरज आशिल्ली कृपा मागून घेवया. मोगळ भाव भयणीनो येवक्रिस्त वा जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या जिविताची केंद्र म्हणलें समजून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुता करूंक आनी येवक्रिस्ता फोव तो मान आनी गौरव दिवन आमचें जिवीत सरूंक जायची कृपे दिनी आमी सच्या बलिदाना वेळार मागया. इगडी बरो आमी दोळे धांपी आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. जायते पोटी नांव फावो आसून ह्या जेवणांत आमी वांटिल्लीं जाल्या. नांव फावो आसून सोम्याची कूड आनी रगत सेवल्या. नांव फावो आसून सोम्याक आमी अखमान केला विकृत केला. ह्या सर्वांचो उडास काडून ताची दूख धरया बक्षाणे मागया. मोगडा जेजू तुजी कूड आनी रगत कितें म्हूण समजन आसतना आमी सेवला आनी ह्या मुखान तुका अखमान केला. पश्चात्तापोवन बक्षाणे मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सांगाता दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुज्या पवित्र कूड कितें म्हूण समजून आसतना आमी बेश्टेंच तें सेवल्लें आसा. ह्या मुखांतर सोम्या तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन बक्षाणे मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुका आमी सेवतना तुका आमी सकला घाल्लो आसा. तुका आमी आमच्या पांयां तळा मस्तिल्लो आसा.
ह्या मुखांतर तुजी केळकुळां केल्ली आसा सोम्या पश्चात्तापोवन बक्षन हांवें मगन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती तच्या इष्टा सोंसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एक घडी परतोळे तांपी आमच्या घर सांगाती ते समा खातीर मागया जे इरादे घेवन या मिसाक आमी आयल्या त्या इरादे खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला तांच्या खातीर आमी मागया सोम्या जेजू क्रिस्त आमच्या बोमोगाळ सोडवून दरा तुझ्या कष्ट मरणाच्या उगडासा ओया अजपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या याजना जेवणाची तान आनी बूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुज्या सडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरूं हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतले वचप तोवळ मोइसेन सर्वेस्पराची सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांक एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें सर्वेस्परान सांगली सर उतरां आमी पाळटल्या देखून मोइसेन सर्वेस्पराची सर उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळान एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले ताणें होम बली भेटयली आनी पाड्याक मारून सर्वेस्पराक शांती बाली भेटयली मोइसेन रक्तांतले अर्दें काडून एका आयदनान घालें आनी उरिल्ले अर्दे रगत वेदीचेर शिमटायलें ताणें सोल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें
ताणें जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्याव, आमी ताका विधेय जातल्याव. उपरांत मोयजें रगत घेतलें आनी ते लोकांचेर शिमटावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सोडवणे पासून स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो. सोडवणे पासून स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो. कितें हांव पाटीथी सर्वेस्परा, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणे पासून स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो. सोडवणे पासून स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोसवाती. हांव तुजो साकर तुजे साकणी सोपू, म्हज्यो सांकळे तुवें मोडून उडयल्या. सोडवणे पासून स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो. हांव तुका बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी घातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो. सोडवणे पासून स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो. सोडवणे पासून स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, येदोळुसुला बोल्ल्या बऱ्या वस्तूचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानान उतरलो. हो तांबू मनशाच्या हातांनी बांदुल्लो न्हय, निजायकी तो हे सृश्टीचोच न्हय. आनी एकूच फावटी भोव पवित्र स्थानान तो भितर सरता आसतना बोकड्याचे आनी पाटक्याचे रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनांक बाळटा ती सडवण ताणें आमकां जण दिली. बोकड्याचे आनी पाटक्याचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर
बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीक कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाक सयेक खतावीन बली कसो देवा भेटोवन दिलो आनी मोराणादीक करण्यातावन म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवन देवाच्या आराधना योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारिल्ल्या अपराधाची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसयल्लें ससनाचें दायज लाभच्या तो एक वाट जालो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव सुद्दां सर्गींतां देवोन आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी वो उंडो गाता तो सासनाक जियेतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. समस्त वर्तमान प्रकट करून म्हजे वंटांनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. बेखमीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार सीस जेजू लागीं म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हण तूं म्हणटाय. तवळ सिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें शहरा भितर वसा थंय कांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सत्ता त्या घराच्या दनयाक अशें सांगा मेस्त्री म्हणटा म्हज्या सिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. सीस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलें बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिवन म्हळें घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली देवा अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतलें पियेलें आनी तांकां तो सांगी लागलो हे म्हजें रगत सुल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पासत वारयलेलें. सतत हांव तुमकां सांगता देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडा दाखा फळांचो रोस हांव पिवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. देवाचें उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो हेची वाचपां पयलें वाचप दुसरें वाचप आनी हेची सुवार्ता करारा विशांत उल्लेख करता. करार म्हळ्यार कोंकणी भाशेंत कितें म्हणटा आमी सल्लो म्हणटा. हांगासर दोन करार आसात एक पोरनो करार आनी एक नवो करार. पोरनो सल्लो आनी एक नवो सल्लो. पोरनो सल्लो आमी खंयसर पळोवंक मेळटा आमकां पोरनो सल्लो आमकां खंयसर पळोवंक मेळटा. पोरनो सल्लो पोरनो सल्लो आमकां बायबलांत पळोवंक मेळटा. पोरनो सल्लो न्ही
आनी नवो सल्लोय आमकां बायबलांत पळोवंक मेळटा. पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो. पूण देवान पोरण्या सल्ल्यांत एक करार केला, एक करार. आनी हो करार कोणा लागीं केल्लो? कोणा लागीं केल्लो? कोणें केल्लो? देवान इस्रायल परजे लागीं केल्लो करार, पोरनो करार. खंयसर केल्लो? इजिप्तांत केल्लो. इजिप्तांत इस्रायल परजा इजिप्तांत कश्टो नासली. कोणा मुखांतर केल्लो? मोइजे मुखांतर केल्लो. मोइजे मुखांतर केल्लो. आनी हो एक पोरनो करार, पोरनो सल्लो. थंयसरी ह्या पोरण्या सल्ल्यांत रगत आसा. रगत आनी मांस. कोणाचें? हा हा शेळयेचें रगत आनी मांस. पोरण्या सल्ल्यांत इस्रायल परजा फारावाच्या हाताखाल कश्टो नासली. आनी ह्या संदर्भार कश्टो नासल्या परजेक देवान थंयतून भायर काडचें योजन तयार केल्लें. आनी हे योजनाक लोकांचो सहकार देवान आशिल्लो. लोकांचो सहकार देव आशेता आसतना देवान लोकां लागीं एक सल्लो केलो, एक करार केलें. आनी त्या करारांत देवान एक बेखमीर उंड्याची परब आचरण करूंक उलो दिलो. बेखमीर उंड्याची परब म्हळ्यार पुगनातल्या उंड्याची परब. आनी ह्या पुगनातल्या उंड्याच्या परबेच्या समयार एक कितें करी जाय? एक कसलीच आयब नातलेली, कसलीच वायट नातलेली, पिडा नातलेली एक शेळी, ती दादलो शेळी आसूंक जाय. आनी नेमलोलो काळ पर्यंत ती शेळी तुमी पोसूंक जाय. ती ताचें मांस चड जाता जाल्यार तुमच्या कुटुंबा सांगात वांटून घेवचें तसली, वा तुमकां एका कुटुंबा पावचें तसली एक शेळी. नेमलोलो काळ भरतस त्या शेळयेक तुमी जिवेशी मारूंक जाय. आनी ताचें रगत खंयसर तुमच्या घरच्या दारवट्याच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक तुमी शेणोवंक जाय. आनी त्या ती कितें करतलें? तें रगत शेणयल्या उपरांत ताचें मांस कोडू भाजयेन तुमी खावंक जाय. कोडू भाजयेन. कळ्ळें गी? बकरेन न्ही, कळ्ळें गी? बकऱ्यो करून कोरी रोट्टी वा आख्खी रोट्टी करून खावंक न्ही, कोडू भाजयेन तुमी तें खावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार रुची सांगाता कोडूय कोटसाणी गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर कोडू भाजी खावंक आसा. कित्याक म्हळ्यार बरें दुकरा मांस रांदलां आनी खारात्याचें नुस्तें केल्यार मम्मी काय हालें केलें मम्मी, हेणें खाता खाता ना, हेणें कोडू कोडूचें टेस्टच ना. देखून दुकरा मांस केले दीस खारात्याचें नुस्तें करनात. वय गी? आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पळया, मांस बकऱ्याचें, भाजी खारात्याची. कित्याक? हांगा एक संदेश आसा. तुमी फुडें वेचे दीस ते सुखाचे आसात, कश्टाचे आसात. सुख आनी दूख, सुख आनी दूख रोसलोलो तोसू सांबाळता सदा. सुख आनी दूख मुखार आसा, कश्ट आनी वावट आसा, पिडा आनी शिडा आसा, खंत आनी बेजाराय आसा, बरेपण आनी वायट सगळें आसा. देखून हाचे सगळें तुमी फुडें सरोंक जाय म्हणून संदेश स्वस्थ देव मनशा कुळा दिता आसतना तें मांस तुमी कोडू भाजयेन खाय जाय. उपरांत कितें करी जाय? तें रगत तुमी दरवट्यार शेणय जाय आनी आयती रावूं जाय. आयती तुमचे पांयांक वणो घाली जाय, पेंगटाक कमर बांदी जाय, हातांत दांडो धरन, आतांच पोळ दावन तेल्या सोरा बरी तुमी जागृत रावूंक जाय. त्या राती कितें घडतलें? त्या राती देवाचो दूत इजिप्तांतल्यान पाशार जातलो आनी हर एकल्या घरा मुखल्यान वेता आसतना ज्या घराच्या दारवट्याचेर शेळयेचें रगत ना त्या घरा भितर इकतलो आनी त्या घरच्या मालगड्याचेर त्या भुरग्याची विशीं मारतलो. कित्याक म्हळ्यार ह्या सल्ल्यांत देवाचें उतर कोण आयकता, देवाच्या उतराक कोण पाळो दिता, देवाच्या उतरा खाल कोण चलता, देवाचे उपादेश कोण पाळता, ताका सल्वासांव आसा, ताका जिवीत आसा, ताका सुडका आसा म्हणलो संदेश देवाचे उतर हांगासर दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी हांगासर पळया तशेंच घडलें. देवदूत पाशार जालो
मालगडो चिरको भुरगो मरण पावलो फारो वचो पर्यंत. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें मुन्नारून इस्रायल परजा कितें करताली ह्या उगडासाक शांती बली ओम बली भेटयताली ओम बली. आनी ओम बलयंत पाड्याचें रगत पाड्याक मारून ताचें रगत अर्धे रगत आयदनांत अर्धे रगत आयदनांत न्ही आमी पुरा रगत दुकराचें तोपल्यान घालून गुणोन गटगट करता. हांगासर अर्धे रगत पाड्याचें अर्धे रगत आनी तें रगत अर्धे आयदनांत अर्धे वेदीचेर होम बली भेटे त्या वेदीचेर शेणावंक आसलें. वेदी पवित्र करूंक आनी मात्र न्ही तें तोपल्यान घाल्लें रगत कितें करूंक आयदनांत घाल्लें रगत बरें करना सुकें करना मासा सांगाता 1 किलो ल्हान पटली करून दिवंक गी हां न्ही आमी रक्ती मास हाडूंक गेले रक्ती मासा आसा गी आसा रगत आम इल्लें सळत घाल म्हणटा हांव. तशें न्ही तें आयदनांत घाल्लें रगत लोकांचेर शेणोवंक आनी ह्या रक्ता मुखांतर कितें जाता ह्या रक्ता मुखांतर आमची सगळीं पातकाची खतां धुवन वेतात. आमकां सुडका मेळटा सडवण मेळटा. देखून हें रगत पाड्याचें अर्धे लोकांचेर शेणयताले अर्धे वेदीचेर शेणयताले आनी वेदी तशें मनीस पवित्र जाताले. आनी कितें घडलें हें पोरणे करार आमी आयकलें हेच्या निर्गमन पुस्तकांत. तशेंच नवें करार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आयकलें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत स्वस्थ रितीन आमी आयकलें. पळय हांगासर नवें करार देव आतां मनशा लागीं आपल्या परजे लागीं करार करता. देव आपल्या परजे लागीं करार करता. आनी हांगासर देव खंयचेच बोकड्याचें वा खंयच्याच बोकऱ्याचें वा खंयच्याच पाड्याचें रगत घेना. देव एक शेळी पोसता आनी तेडी शेळी आपणाचो सोपोवतो म्हणजे आपुणूच मनीस जावन जेजू मारिफात आयिल्लो तो देव. तो कसलेंच आयब नातलोलो. फिलिपिकारां बरोवन सांग पावलो म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक लबदून रावूंक ना. बगार गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. आमचे बरी तो मनीस जालो पातक मात्र सांडून आमच्या गतीन तो जियेलो. पातक मात्र सांडून आमच्या गतीन तो जियेलो. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो पळया. आनी कसलेच आयब नातलोलो कसलेच पातक नातलोलो. जेजू शेळी जालो शेळी. आनी देवान ताका नेमलेलो काळ 33 वर्सां ताका जिवीश मारलो. ताचें रगत पळया कुर्साच्या उब्या आनी आडव्या कुंट्याक सरयलें. कुर्साच्या उब्या आनी आडव्या कुंट्याक सरयलें. आनी ह्या कुर्साचेर दिश्ट मारलेलो हर एकलेय बाचाव जाताले. कुरडो एकलो आसलो थंयसर ताणें त्या कुर्साचेर दिश्ट घाली ताका दिश्ट मेळ्ळी. देखून कुरीस जावन आसा बाचावेचो संकेत. कुरीस जावन आसा सुडकेचो संकेत. आनी जेजूचें रगत आसा पळय तें कुर्साक तावन देंवलेलें. जेजूच्या उजव्या कुशीन तावन वळलेलें रगत आनी जें रगत सकणाचेर पडलें तें सगळें बाचाव जालें. आनी पातकाच्या खतांतून मात्र न्ही खोटेपणाच्या क्रोधांतून मात्र न्ही सगळ्या संकश्टांतली सुडका. देखून जेजूचें रगत सुडका दितलें. देखून तुजें रगत सोम्या जिवीत दिता. तुजें रगत सोम्या पातकान धुवन काडटा. तुजें रगत सोम्या आमकां नवें जिवीत आमचें जिवीत बदलता. देखून तें रगत आमचेर सारय तें रगत आमचेर शेणाय म्हूण आमी म्हणटा. आनी ह्या रगताची कृपा ससाय मागता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी रगत आनी जेजूचें रगत कुर्सार वळल्लें आमी पळयता. हेजेकेल प्रवादाच्या ग्रंथांत देखलें हांवें उदक देवाळाच्या उजव्या हातान वळोवन गेल्लें तें. आनी तेंच रगत सोम्याच्या उजव्या कुशीन तावन वळोन आयिल्लें रगत म्हाका आनी तुका म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एकल्यांक जिवीत दिवंक शकता जीव दिवंक शकता. देखून जेजू म्हणटा तुमी तानेल्ल्यानो म्हजे सरशी येया हांव जावन आसा जिविताची झर. ह्या झरी सरशी आयिल्लो
आनी ह्या आजारींतले पियेल्लो कोणूच सुद्दां येवचोना कोणूच सुद्दां येवचोना आनी म्हज्या मोगाच्या बाबड्याले सुवार्थेक आमी आयलां जाल्यार तेंच रगत आनी तेंच मास जेजू आमचें खाण करून दिता पिवन करून दिता बेखमीर उंडाच्या परबेच्या आदले दिसा कित्याक म्हळ्यार बेखमीर उंडाच्या परबेच्या आदले दिसा म्हळ्यार जेजू बेखमीर उंडा परब आचरण करूंक ना म्हूण ताका स्वस्थ करीत आसले ताच्या आदले दिसा तो हें जेवण तयार करता आनी हें जेवण तयार करतना जेवणार कितें घडटा तो कितें करता तो उंडो घेता देवाक अर्गां दिता आनी तो उंडो मोडटा आनी कितें करता तो सिसांक दिता आनी म्हणटा घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड घेयात आनी खयात पळया आनी तांकां दिवन जातस तो उपरांत तो वायनान भरलेली काल्स घेता देवाक अर्गां दिता आनी म्हणटा घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत हे नवे करार सासनीक करार हाच्या उपरांत करार ना हे सासनीक करार नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाच्या बोगसाण्या खातीर तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें फाल्यांच्या दिसा देखून हे म्हज्या उगडासाक तुमी करा हे म्हज्या उगडासाक करा आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो त्या दिसतावन आज पर्यंत पवित्र सभा जेजूच्या मानाक आनी महिमेक हें पवित्र जेवण आज संभ्रमता आनी ह्या जेवणाचेर उंडो आनी वायन आमी भेटयता उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आनी ह्या एवकरिस्तीक बलिदानांत ह्या उंड्या आनी वायनाच्या बलिदानांत जेजूच्या मास रक्ताच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आमचे हर एक कार्य हर एक संस्कार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमच्या जिविताच्या देण्यातावन मरणाच्या अखेरीच्या पावंडा पर्यंत आमचे सगळें जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ताच्या समर्पणांत आमी समकता पूण ह्या कुडी आनी रक्ताक कसलो मान आमी दिता म्हणलें सत आज आमी समजूंक जाय कुरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11 सान पावलो बोवा पुरबायन वळ 27 विवरिता तो कितें म्हणटा कुरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुमी संभ्रमचें क्रिस्ताचें जेवण तें क्रिस्ताचें जेवण न्ही कित्याक म्हळ्यार तुमी संभ्रमच्या त्या क्रिस्ताच्या जेवणांत तुमचें तें स्वार्थ आसा तुमचें तें मोसोर आसा हगे आसा गर्व आसा आनी तुमी वायट सालीन बरोवन सांगाता येवन हें जेवण तुमी संभ्रमता जाल्यार तें सोम्याचें जेवण न्ही आनी तो म्हणटा जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता आनी कालशींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता जो कोण हें कितें म्हूण समजून आसतना खाता हो कोण समजून आसतना पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता कोण म्हणटा फादर मेल्विन न्ही सान पावलो कुरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11 स्पश्ट म्हणटा जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता आनी कालशींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता उडास्त वरा तो मागीर रिमुंदासून म्हणटा देखून तुमच्या मदें जायते जण पिडेस्त जाल्यात जायते जण अस्वस्थ जाल्यात आनी तुमच्या पैकी जायते जण मरण पावल्यात तो म्हणटा देखून तुमी कितें करा ह्या उंडो आनी ह्या वायन म्हणजे जेजूचें मांस आनी रगत सेवच्या पयलें तुमची जडती करा तुमच्या पातकाची दूख धरा आनी फावो आसून हें स्विकार करा तुमी जेयतल्यात हेरांक जिवंक दितल्यात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र एवकरिस्त आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानार आमी पवित्र जाल्या उपरांत दिमी घालता थंय कांपीण वाजता याजक कितें म्हणटा बापा कोरोसू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता आसतना पवित्रात्म्याच्या कृपेन पवित्रात्म्याच्या सक्तेन उंडो आनी वायन आसलो जेजूचें मांस आनी रगत बदलता आमी सगळीं दिमेर आसा पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कितलीं जाणां आमी खरेपण ह्या रितीन वांटली जाता ताच्या उपरांत आमी उबारता आमी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी म्हणटाना आमी म्हणटा सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण एका सुत्रान हांव बरो जातलो बरी जातली म्हणटा. पूण येता आसतना जेजू कितल्या मापान मोगान आमी स्विकार करता म्हणलें सत आमी आमकांच विचारूंक जाय. म्हजी कुडीची सोबाई, म्हजे कुडीचे ड्रेस, म्हज्या पांयांचें वणोव, म्हज्या हातांचेर आसलेले ते जायते सरबराई ही घेवन जेजू घेवंक येता. ते जेजूचेर म्हाका आनी जाय की मोग आसा तो कितें म्हूण हांव खरेपणी समजता. आदी एक काळ आसलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावच्या फुडें पवित्र एवकरिस्त घेवच्या फुडें एका दिसाचो उपास करूंक आसलो. कांय तरी एका दिसाचो न्ही 3 घंट्याचो वा 1 घंट्याचो म्हणी उपास करूंक आसलो. आनी आमची मालगडी मिसाच्या बलिदान घेता आसतना बरें माथ्यार न्हावन शेनवाराच्या दिसा सोबीत कर माथ्यार न्हावन सोबीत करून नितळ जावन देव तेंपला घेतालीं. कुमगार दिमी घालून जीब भायर घालून घेतालीं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. दिमी घालून जीब भायर घालून भक्तीन घेतालीं. 3 जाणां आसलीं वो कितें हें म्हणून. आजकाल आमी पळयता लयन येता कितें घेता गोत्तू ना. पवित्र सभेंत आमी ल्हान आसतना एकच रीत आसली कुमगार जिबेर मात्र सेवची. कांय थोड्या कारणां लागून कांय थोड्या कारणां लागून आफ्रिकांतल्या देशांत एड्स पिडा विस्तारले देखून थोड्या सगळ्या संवसाराक पापसेबान कुमगार आतार घेवंक परमिशन दिवंक ना. थोड्या देशांक मात्र. पूण हे सगळ्यांनी मागीर एक रिवाज जावन विस्तारलें आनी थंयसर आतां 2 रिती आसात. एक जिबेर काणगेत आनी एक हातार काणगेत. आनी हातार काणगेत आसतना 17 काणगेचे म्हूण पवित्र सभा आमकां सांगता. पूण जिबेर काणगेताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कांयच वायट ना. कित्याक म्हळ्यार आमची जीब आमी ती भायर घालता ते जिबेर कुमगार दवरता आनी ते जिबेर तो कुमगार कितें जाता थंयसर सकरगून आमच्या कुडी भितर वेता. पूण हातार काणगे आसतना हांगासर समस्या आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ते कुमगार हातार दवरता आसतना ते कुमगार ल्हान कुडके आसा थोडे आमच्या दोळ्यान दिसता थोडे दिसना ते. पूण आमी कुमगार तो व्हडलो कुडको सेवता आनी एक कुडको कितें करता आमी हात आजोडून वा हात भिजोवन येता आसतना तो सकला पडटा. सकला पडलेल्या त्या कुमगाराच्या कुडक्यान ती जेजू संपूर्ण रितीन आसा. आमी सेवलेल्या त्या कुमगारान ती जेजू संपूर्ण रितीन आसा. पूण कितें करता आमी त्या जेजूचेर गुड्डोवन पांय दवरून आमी येता. हांव वचना जाल्यार फाटल्यान इल्लो येता. देखून जुदासान जेजू विक्रीत केलो, शिपायांनी जेजू गुड्डायलो आनी आमी जेजू गुड्डायता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कळीत आसून कळी नासतना आमी करता तें. कांय थोडे कुमगार काण घेतात अशें काण घेतात अशें कितें म्हूण समजना तांकां अशें काण घेतात आनी वाटेर येताना खावन वेतात. कांय थोडे कुमगार बलसान घालून फाटीं व्हरतात. कांय एका इगर्जेंत पत्र्यापान एनावंस करतना म्हळें परच्या दिसा तुमी हांगासर मिसाक आयिल्ल्यात फाटल्यान बांकाच्या फ्युजांत एक कुमगार मेळ्ळो. कोणें घालो देखून ह्या फुडां तुमी कोणाच कुमगार हातार घेवंक नजो तुमी जिबेर सेवूंक जाय. हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी अकमान करता कितें म्हूण समजनासतना आमी खंयच्याय रेस्टॉरंटाक वेता आमी घरा जेवणाक बसता कितें करता हात धुता वय की न्ही. हात धुता बरो हात धुवन ताच्या उपरांत आमी ब्रेकफास्ट करता जेवता हॉटलांत जावं घरांत जावं. पूण आमी मिसाक एका काळार भायर सरता बसार येता गाडयेर येता वेहिकलार येता हांगासर इगर्जेंत बसता आनी बांकाची धूळ पर्यंत त्याच तातान पुसता आनी उपरांत त्याच तातान आमी कुमगार काण घेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी बसाक धरलां वेहिकलाक धरलां हेल्मेट धरलां आमच्या पांयाच्या वणाच्यो बक्क सोडयल्यात पुरा केलां येवन बांकार बसल्या बांकाची धूळय आमी हातान पुसल्या. पूण त्याच हातान आमी कुमगार काण घेता आनी जेजूक अकमान करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अकमान करता. हें हांवें तुमकां कित्याक सांगचें ह्या हातांनी हांव जेजूक भेटयता ह्या हातांनी जेजूक हांव सॅक्रिफीस भेटयता आनी जेजूचो मांस आनी उंडो हांगासर रुता जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण ह्या जेजू अकमान जालो जाल्यार म्हाका दुखता. देखून हांवें तुमकां सांगचें पवित्र एवकरिस्त आमी कितें म्हूण समजून तो काणगे जाय. म्हाका दिमी घालूंक जायना व्हडणी उबो रावन तरी म्हजे जिबेन तो स्विकार करता. हांव वेलांकांनी गेल्लो
बेलंकाणी गेल्लो पाद्यापान म्हळें म्हाका आलतरी रावन मी सांगात दी हांवें म्हळें म्हाका भास येना देखून हांवें आलतरी रावन कितें करी जाय देखून हांव लोकां सांगातास रावता म्हळें आनी हांव लोकां सांगातास मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जालो कुमगार एक सिस्टर भयण दिवंक आयिल्ली कोणी म्हणालें म्हाका एक कुमगार दिवंक ये म्हणून हांव म्हळें हांव पॅण्ट शर्टार आसां आनी स्टॉल घालून लोभ नासतना कुमगारां वांटिना हांव लोकां सांगातास आसता म्हळें आनी अशें आसतना सिस्टर म्हाका कुमगार दिवंक येताना हांवें जिबेर तो कुमगार काण गेलो हांवें हातान काणूंक ना पाद्र्यार जावन कित्याक म्हळ्यार म्हजे हात तितले पवित्र नातल्ले हांवें येणे तेणें आपोवन रिक्षार आनी पुरो आयिल्लो वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी समजूंक जाय जेजू कितें जेजू कसलो पवित्र मान आमी दिवंक आसा ससारायाचें जेवण जावंक नजो जेजू ससारायाचें हातेर जावंक नजो जेजू ससारायाचें जेवण जावंक नजो म्हज्या बोगाच्या बाबडीनो जेजू आमच्या जिविताचो भरवोसो जेजू आमच्या जिविताची सुडका जेजू आमच्या जिविताची बाचावी आनी ह्या बाचावेच्या रक्ताक आनी उंड्याक फोव तो मान दिवंक आसा देखून कुमगार घेतना तुमी जिबेर शिवचें भोव बरें कितें म्हळ्यार ही मलगड्यांत हांव देंवन आयली रिवाज आमच्या घरांनी जल्माचो दीस आचरण करतना कितें करतात केक कट करतात वय केक कट करून कितें करतात केक तोंडाक दितात की हातान दितात तोंडाक दितात कित्याक मोगाच्या मनशांनी खावयल्यार त्या जल्माचो दीस वा एनिवर्सरी आचरण करतल्या संतोष भोगता वय की न्ही आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजूचें मास पवित्र सभा तुमकां लावंक अशें येता लावंक एका भुरग्याक आवयन बापायन लायल्यार खुशी न्ही गे व्हड जाल्या उपरांत हुशार ना जाल्यार मम्मी म्हाका हेचेर लायता आतां म्हटल्या ते तुजे म्हणटा थोडी फाटी पूण जाल्यार लायल्यार खुशी न्ही गे देखून थोडी लायतात लायल्यान बारीक खुशी थोडी फाटी व्हंकले न्हवऱ्या लायल्यार न्हवऱ्यान व्हंकले लायल्यार खुशी भुरग्यांनी आवय बापाय लायल्यार आवय बापायन भुरग्यां लायल्यार बारीक खुशी वय की न्ही सिस्टर काले म्हणटा सिस्टर सकला पळयता तिका कोणी ना काले घालचे नो प्रॉब्लेम पूण हांगासर पवित्र सभा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र सभा जेजूचें मांस आनी रगत आमकां लायता देखून आमी म्हणूंक जायना हांव म्हज्या तातांनी जेवता तुवें लावची गरज ना म्हणूंक जायना पवित्र सभा आज जेजूचें मांस आनी रगत आमकां लायता कशें आमी केक हेरांक दिता न्ही थोडे फावटी इगर्जेंत आनी सेलेब्रेशन जाता आसतना आमकां केक धरता हांव आनी सकाळीं फादर तोंडा दिया म्हणटात हांव दिता सकाळीं त्या दाळा कांय प्रॉब्लेम ना कुमगार मात फादर जिबे दिनाकात हातान दिया केक दिया प्रॉब्लेम ना केकेचें मेण लागून ताच्या तोंडाक मिशांक लागल्यार व्हडली कांय प्रॉब्लेम ना पूण कुमगार मात हातान दिना तशें जायना वो कोण वो जेजूचें मांस जेजूचें रगत हें तें पवित्रपणी आमी सेवंक आसा उरले तर मानत तांचो प्रसाद तेंचे प्रकार कितले भक्तीपणां काण घेतात कोणी पडले वता जाल्यार सगळे हात पाय तोंड कान पुरो धुवन येतात आमकां सीदे येवचें बसचें आनी खांचेंच ना तशें सांगूंक नजो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून आज ही जेजूची कूड आनी रगत ही परब आमी आचरण करतना म्हजो जीव आसता पर्यंत कितेंय जावं दी हांव सम्याक फावो तो मान दितलो सम्याक फावो तो गौरव दितलो सम्याक फावो ते परी घनान आनी मनान स्विकार करतलो बाच्या विजोडतलो म्हणून निर्धार घेवन त्या प्रमाणे जिवंकू सम्या स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन एकाच देवा सत्मंता सर्वद्वेदार बाप तो सर्गान प्रतिमेसो दिसत्या ना दिसत्या परसनार एका सम्या देवाचो एकलोच पोतो सर काळादी बापातान जन्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड करा देवातान उजलो करो देव तो देवातान जन्मला प्रकारक सुमना बापाच्या सैवासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गात तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं आमकां मयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आणि आमचे पासत पोंच पिलातानी ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना आनी पवित्रत्म्या सत्मंता ईश्वर आनी जीव जाता तो
बापा आणि पुता तानी चला बापा आणि पुता बराबर ताकई समस्त को नमस्कार आणि महिमा हो प्रभातेवर तो बोललो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मावर स्थापलेले सभेत म्हणता पत्काच्या पक्षाखातीर एक पवित्र स्नानाचा म्हणून मानता आणि मेल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणा आणि सस्ताच्या जिवितात विश्वासू राहता आमेन. मगल बाबडीनो आमच्या यस बावर्तान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयंतळा त्रिक देवाच्या पांयंतळा आम्ही समर्पिया. बापा पवित्र सभेचे मुखेली पापा साहेबू गवळी याजाक आणि धार्मिक भावा भयणींनी तुझ्या पुता जेजूच्या रक्ताच्या संस्कारात हावन बोळ आणि सकत आपणावन देवपर्जेची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी मोडलेल्या उंड्या परी हेरांची सेवा करूंक तांचे मुखेलपण दाखोवंक तांकां कृपेने बर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. येवकारिस्ताचें बोळ आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक मरणांतणी आसलेल्या भावा भयणींक आनी सर्व गरजेवंतांक नवो बरवसो आनी सवकासाय दिव म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन भवत्ताची आनी देवभिरंतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमकां बरो पावस लाभय विशेश जावन सगोळीकरच्या सर कृशिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी बरें बेळें तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. ह्या एकोरिस्ताच्या मेजा बावरी हजर आशिल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुझ्या पुता जेजूचे मांस आनी रगत सेवन आयच्या देवस्तुतीचो संदेश आमच्या जिणेंत रुता करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. एगडी बोरदोळे तांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला क्लास काडया तांचे बसूत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी आमी भेटोवन दिता. तुज्या पुतान आपले मांस आनी रगत आमकां दिवन आमच्या सगळ्या जिविताची बाचावी जावन आमकां वर्तें देणें दिलें. ह्या ताच्या कुडीर आनी रक्ताक फावो तो मान दिवन आमचें जिवीत समर्पीत करूंक जाय आसची कृपेदिनी फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. काणी स्वीकार कर बापा आनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयात मोगाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची पोतांचे कृपेशी बोल दैवीक देणी सर्गीची स्वीकार कर काणीक मोगाची पोतांचे कृपेशी बोल दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीचो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एक वायन आमी करून घेता तशें तेच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या
आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसों. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो ससनाक तो आमचो कोरोयास निरंतरी बेटो सो यज्ञ ताणे घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपूण पयलो बली जावन तुका ताणे भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणे आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासो बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमच्या पासोत वारयलेले ताचे रगत पियोन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. तुम्ही गलियां भोव पवित्र घडी समरमता भाव भयणीनो उंडो आनी वाय नसलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण आमी बाचावी जोडया. बाबा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सकुशेने कस्टमरान ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta songgutu pergetuya Jesu melo Jesu jivan zala
Jesu novyani tolo. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत समुंडर सोडूनीची कालस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडा रग सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पिटर पोल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजे इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माय संगती तिचो पती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदता भगवंत जुता देव भगवंत सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आजना मोतीन दवरनो सुम्या जेजूच्या कुडी रक्ताक फोव तो मान आनी गौरव दिवन आमच्या जिविताचें समर्पण करच्याक देवाचो आदार मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेले आमची ताव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळ्ळे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवा. दया करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. जीवनाची वेळी तुवें हुंडो मोडलोय तुज्या श्रमासान तो बदल्लोय. कालसितलो दाकारो रगतायसे केलोय उपरांत शिसां पियेंक दिलोय. ये जेजू मोगळा ये
जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा धन्यवादी होता ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा धन्यवादी होता Kerpatang tuwe udah pimpile Mana cete kan tuwe kau dile Hazar loka punya maslin padre Yeso mia amcha derya Ye Jesu mogala Ye जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा धन्यवादी होता ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा प्रार्थूया बापा आमच्या भोव मोगाळ देवा ससनाक तुझ्या दैवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसर माईपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरांवर त्या सुखाची सुफळ कोणा जेजूच्या मोलीक खूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतलेल्या आमच्या मेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं सोनेया जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे मोडुकार सोम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारांस तुझ्या अर्गा दिता वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहू संदेश तुझो गाजो आदार मागता घटाय जोडून सर्गी कांडान बेताव सोम्या गुरबे कष्टान दुगान तुझे पात्य मुखार सरताव उरबे घटाय जोडून सर्गी कांडान बेताव सोम्या गुरबे कष्टान दुगान तुझे पात्य मुखार सरताव उरबे सोम्या आमी वेताव की तुझी गाता उपकारांस तुझ्या अर्गा दिता वाटेन तुझे चलो मोगाळ तुझ्या राहू संदेश तुझो गाजो आदार मागता मोगाळ पुता सोवे अंगार मोरे आशीर्वादी रोजारी साहेबीने भगेन कृष्णाचे गुरवेन आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो रोजार मायक समर्पिल्ली फिरगस अलंकार तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार हांगा तावन बाप मेलविनाचे प्रणाम बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार जायत्या भक्तिकांक एक आत्मीक आसरो जावन आसा कश्टतली निराशी जाल्ली जिवितांत विविध रितीच्या दुखदोण्यान समस्यान वळख जाल्ली जायतीं जाणां ह्या पुंतळाक येतात बाळू जेजूची बेसांवां आशिर्वादां जोडतात
ह्या संदर्भार तुम्हा समेस्तांक हांव ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागतां. हर एका शुक्रारा सकाळी 10:30 वरार हांगासर सक्रामेंताचें आराधन, ताज्या उपरांत मीस आनी ताज्या उपरांत नोवेन. ह्या वेळार देवाच्या उतराची परगटणी, देवाची स्तुती, देवाचें आराधन, समया जेजू क्रिस्ताची सकट दैवीक सकत आपणावची एक घडी त्या घडये हांगासर चलतली. हर एका शुक्रारा सकाळी 10:30 वरार हांगासर सक्रामेंताचें आराधन, भलायकेचें मागणें, तशेंच सुटकेचें मागणें आनी विशेश करून पवित्र तेलावणे मुखांतर समयाची गूण करची सकत अनुभव करचे एक भाग आमकां फावो जाता. ताज्या उपरांत मिसाचें बलिदान आनी देवाच्या उतराची परगटणी, ताज्या उपरांत बाळू जेजूच्या मानाक नोवेन आनी उपरांत सरफिडेस्तां खातीर विशेश मागणें आनी उपरांत तेलावणी आसतली. देखून व्हडा संख्यान ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमी येवचें. तुमी कश्ट तेल्यान आनी वजन वयतेल्यान हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो स्वामी जेजू क्रिस्त साहित्यांचे कश्ट हळ करूंक, निराशी जाल्ल्यांक बरवसो दिवंक, कश्ट तेल्ल्यांक सुटका सुणवण दिवंक आनी एका रितीच्या ददुस्कायाचें जिवीत जिवोवच्याक बाळू जेजू आपोवणें दिता. ह्या पुंतळा व्हडा संख्येन येया, तुमचे गरजो घेवन येया, तेसांव घेवन येया आनी सोम्याची कृपा आनी बेसांवां जोडून संतुश्ट जाया. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत.